कॅबिनेटा भितर जर घेतले सुदीन बाबा काय तुमकां दिसता ह्या मोगोक भारतीय जनता पक्ष आपूण जावन नवसंजीवनी दितलो? पण हाका दोन पर्स्पेक्टिव्ह आसूंक शकता. एक पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे कितें, MG च्या सी द वोट बँक जो ड्रिफ्ट जावन BJPक तेकिल्लो, दिस इज द टायम आय फील दॅट BJP कॅन इनक्रीज इट्स वोट शेअर बाय कॉन्सॉलिडेशन. जो वोट शेअर तांचे कडेन ऑलरेडी आतां मायग्रेट जाता. MGचो डॉमिनंट वोट शेअर जो आशिल्लो तो BJP कडेन ऑलरेडी आयला कितलोसोच. So they are in a position today of getting even more. So that opportunity म्हाका दिसता हे ब्लॉक मंडळ आसा पळय BJPचे तांकां ते दिसता. So they are opposing. Number 2, the second aspect of it म्हाका दिसता की सत्ता BJPचे जे लोकांनी काम केलां, BJP खातीर जे आनी वावर केला, तांकां दिसता आसत मंडळांक त्या की आमी ती एन्जॉय करपाक जाय. कित्याक आमी लोकांची सेवा करूंक शकता, आमी कश्ट घेतल्या, लोकांनी आमकां आशिर्वाद दिल्या, आमी लोकां खातीर काम करुया. आनी तातूंत ज्या मनशान आमचे एक्चुअली स्पॉयल स्पोर्ट जाला, आमचे अगेन्स्ट हें केलां, त्या मनशाक भितर घेवप म्हणल्यार इट इज द कॉस्ट ऑफ द पार्टी. अशें म्हाका दिसता हे दोन पर्स्पेक्टिव्ह BJPचे ते ब्लॉक मंडळांचे आसा अशें म्हाका दिसलें. फाल्यां जर सुदीन बाबाक मंत्रिमंडळाक घेतलो, नवसंजीवनी दिवपाची प्रक्रिया सुरू जातली मगो? तशें जातलें न्ही तें. सी इफ यू सी टुडे मुद्दम पळय, सी द टोन अँड टेनर ऑफ अल्टिमेटली इट इज अ डिसिजन ऑफ बोथ द पार्टीज बट मोर ऑफ द BJP. बट वॉट आय फील, तुम्ही सुदीनबाब ढवळीकराचे 2 दीस निकालाच्या 2 दिसां पयलींची भाशा आयका. किंग मेकर ही भाशा आशिल्ली. देर वॉज सम सॉर्ट ऑफ डिक्टेटिंग टर्म्स. जेन्ना निकाल असो आयलो आनी 2च सीट आयले, दॅट होल भाशा चेंज्ड. आनी फॉर हीज सर्वायवल ही हॅज सॉर्ट ऑफ तो कशाय भशेन घुसूंक सोदता. सो ते घुसप इज एट द कॉस्ट ऑफ BJP अशें म्हाका दिसता त्या मंडळांक दिसता, म्हणून ते ताका ओपोज करता.